प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 24वो विसवोर वोड 13 ते 35 पर्यंत. लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 13 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्याच दिसा अशें घडलें. तांचे भितरले दोग जाण जेरुजालेम तावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या ग्रामांत वेताले. आनी ह्या सगळ्या गोडिताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन भासाभास करता आसतना खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण तांणी ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर साय कशी आयिल्ली. ताणें तांकां म्हणलें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? ते थांबले. तांचें तोंड चिंतेस्त दुखेस्त आसलें. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजालेम ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा यात्रेकार कितें? हे उतराक ताणें म्हणलें, कितें घडलां? तांणी ताका म्हणलें, नाजारेतकारा जेजू विशीं घडलां तें. देवा आनी आख्खे पोरजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक ताका धरून दिलो आनी खुर्सार मारलो. तो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले हांव. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस. त्या भायर आमचे भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडच्या आदीं ताच्यो समाधीशीन त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळूंक ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. ह्या पासत आमचे बारोबरचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बायलांनी सांगलेलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडूंक ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये तुमी? प्रवाद्यांनी सांगलेलें तितलें सत मानून कितले म्हूण जड मनाचे मनीस तुमी? देवाचे कुशे प्रमाणे क्रिस्तान हें सगळें सोंसचें आनी अशें आपल्या मोहिमेंत प्रवेश करचो म्हूण नकळो आसल्यात तुमी. मागीर मोइजेसा आनी सगळे प्रवादे मेरेन आपणाक लागता तितल्या शास्त्रांचो ओढ तो तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर आपूण वेताल्या त्या ग्रामा लागीं ते पावले आनी जेजून आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमचे शिराव तर सांज जायत आयली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांच्या सांगाती रावंक भितर गेलो. तांच्या सांगाताक जेवणाक बसलोलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो वळख आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर उलपताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजालेम परत गेले. आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलेली आसली ती तांकां मेळ्ळी. हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी त्या दोगांनी वाटेर घडलेल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन ज्या दिसा जेजू पुनर्जन जालो 2 शीस जेजूचे एमाउस्थान जेरुजालेमांतल्यान एमाउसाचे जेरुजालेमांतल्यान पयस वेताले. आनी कित्याक गाय हे जेरुजालेम सोडून आतां एमाउसाक वेतात? ते जेजूचे शीस आसले. त्या शिसांनी आयकल्लें जेजू कडसून की तो मरण पुनर्जीवन जातलो. आनी त्या दिसात बायलांनी तांकां सांगलेलें, मारी मॅगदलेन ताका शिसांक घेवन सांगलेलें की जेजू खरें पुनर्जीवन जाला म्हणून. तेजे उपरांत जेजून त्या बायलांक खबर धाडलेली जेजू ह्या शिसांक सांगपाक की तो पुनर्जीवन जाला म्हणून. आनी ह्या वाटेर आतां एमाउसाच्या वाटेर जेन्ना हे दोग शीस जेजुलांतल्यान आतां पयस वेतात, कित्याक सगळें सोंपलें तांकां आतां
समजतात की जेजू आता मेला, आता सगळें काबार जालें म्हणून. जेन्ना ते वाटेर वतात जेजू तांकां मेळटा आनी तांचे बरोबर तो उलयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो तांचे कडेन उलयता तो तांकां तांची सगळी आपल्याचीच खबर सांगता. आनी हे शीस कसलेंच एका भशेन ते आयकूंक बरे भाशेन आयकतात. पूण जेजू 25 फुडेन तांकां कितें म्हणटा, कितले म्हूण घोळी तुमी, प्रवादांनी आनी आमनीन सांगलेलें तितलेंय सत मानूंक कितले म्हूण जोड मनाचे मनीस तुमी. भाव भयणीनो, जेजू अशें उतरां त्या शिसांक म्हणटा, कितले म्हूण घोळये तुमी, प्रवादी आमनीन सांगलेलें तितलेंय सत मानूंक कितले म्हूण जोड मनाचे मनीस तुमी. भाव भयणीनो, जेजून ही उतरां त्या शिसांक म्हणलीं जाल्यार आनी त्या शिसांनी जेजूक आयकल्लो, ताणें सांगलें तांकां की तो मरण परत जेवन जातलो. त्या बायलांनी जेजूक परत जेवन जाला तो पळोवन ह्या शिसांक सांगून पासून ते आतां हे सत मानूंक तयार नासले जाल्यार आयज आमी 2000 वर्सां जावन जेन्ना देवाचें उतर आयकता, आमी नातालांची परब करता, आमी पास्कांची परब करता, पूण खरेपणी ताचें उतर आमी सत मानूंक आमी फुडें सरता काय? हो आमी जोड मनाचे मनीस आमी. भाव भयणीनो, कितली आमची परिस्थिती वायट आसूं, कितले आमच्या जिवितांत कितले त्रास येवं, कोणूय आमचेर आड येवं, जेजून आमकां जैत मानून घेतलां. आखी जैतीवून जिवीत दिलां. कित्याक तो मरच्या आदीं ताणें म्हणलेलें, बापा सगळें सोंपल्लें. आनी ताणें आतां आमकां स्वर्ग उक्तो केला आनी भावार्था वरवीं आतां आमच्यान सगळें जें जेजून घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जावपाक आमकां सत मानूंक जाय. ताच्या उतराचेर आमी सत मानून तें सगळें आमच्या जिवितांत अणभवूंक जाय. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता आयच्या शेवटच्या मनान, ज्या भाशेन हे दोग शीस जेन्ना जेजू मेलो, पुनूत जेवन जालो, तांकां खबरूय मेवली, ते सत मानूंक इतले जोड मनाचे आसले. आयज भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर कितले फाटी आयकलां, कितले आमी शर्मांव आयकल्यात, कितले आमी रितीराग गेल्या, कितले फाटी आमी मिलाग्री आनी फेकोणी आमच्या जिवितांत आमी पळयल्या, कितले फाटी आमी देवाचें व्हडपण, देवाची महिमा, देवाची काकूट आमी अणभवल्या. आनी आजून पासून आमी परतून त्याच जिवितांत जिवीत जियेता, परतून आमी उतराचेर आड वता. आनी कितले फाटी आमी सत मानिनासतना आमी भिरांतीन आसता. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता, म्हणटा, तुमी घोळये तुमी जायनाकात, तुमी जोड मनाचे मनीस जायनाकात, पूण भावार्थान चलात. आनी भावार्थान चलून सगळें ताणें जें जोडलां वा घडलां आमचे पासत तें आमकां फावो जावपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनरार जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.